मासूम ती अजून तांच्या वंटार उतर सहित गळ येनासली, अबल ती बुधी प्रकाशाक पावनासली ती, तींच ती बाळकां हेरोदीन जिवेशी मारयल्ली, तींच ती बाळकां कत नासले शेळये खातीर आपल्या कथावेन बलिदान भेटयल्ली, तींच ती बाळकां सर्गार निरंतर स्तुती गावन क्रिस्तसो पाटलाव करची. असल्या ह्या बाळकांक रक्त साक्षींचो मान दिवन पांत सुवार्थेक आनी जेजूक तांची साक्ष एक देवाचेंच देणे म्हणलें स्पश्ट जाता. हेरोद राय वर्तो म्हणून ना वाडला, तें ताच्या महान बांदपाक लागून शिवाय न्हय ताच्या बोरेपणाक लागून. ताचे थंय अपरिमीत अधिकाराची तान आसली. अधिकाराचे आशेन ताच्या राजपटाक विरोध म्हूण दिसलेल्यांची ताणें खूण केली वा तांकां फाशेक लायलें. हे दिशेन ताणें ताचे पोतिणींक, सासूमाईक, मिवण्याक आनी ताच्याच तेगा भुरग्यांक लगड काडलें. अशें आसता जेजू राय जल्मला वा जुदेवांचो राय जावच्याक एकलो जल्मला म्हणटाना ताणें 2 वर्सांच्या भुरग्यांक लगड काडयल्लें हेरोदीच्या क्रूरपणाक आरसो धरता म्हणयत. चरित्रेच्या आदारान सांगचें तर क्रिस्तपूर्व 6व्या वर्सा जेजू जल्मलो आनी क्रिस्तपूर्व 4व्या वर्सा हेरोद मेलो. सगळ्या जेजूच्या जल्माचे काणयेंत सुवार्ता हेरोदीचें मरण 2 पावटी उल्लेख करता. जिवेशी मारूंक सोदुल्लो आनी जिवेशी मारल्याचें मरण 2 पावटी सुवार्थेंत उल्लेख जाता. मातेवाचे सुवार्थेंत जेजूचें इजिप्ताक पळप म्हूण देवशास्त्रीय अर्थ टापता. देखूनच इस्रायल परजेचो उतरणेचो अणभव जेजून भोगलो म्हणयत. अशें होसेया प्रवादीची इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो म्हणलीं उतरां जेजू थंय करी जालीं. हांगासर म्हजो पूत म्हणलें उतर दाविदाच्या पुताक, आब्रामाच्या पुताक, मोरी आनी जुजेच्या पुताक आनी चड करून देवाच्याच पुताक जेजूक लागू जातात. तेच परी हेरोदीन लगड काडलेल्या बाळकांच्या आवयांचे रणणे जेरेमियाच्या उतरांनी वर्णिलां. क्रिस्तपूर्व 722व्या वर्सा इस्रायल परजेन वा जाकोबाची बायल राकेलाच्या भुरग्यांनी आसिरियाक निर्वासित जावन वेचाक तें सरी केलां. एक गजाल स्पश्ट, देवान आपल्या पुताक हेरोदीच्या फासांतलो बचाव केलो. कित्याक ताणें जायत्यांक बचाव करच्याक, आमकांय बचाव करच्याक.